नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। देशांतल्या पयल्या पर्पल फेस्टाचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले उक्तावण। वास्को बोगमाळोच्या फ्लोटिंग जेटीक थळाव्यांचो खर विरोध। जेटी नाकाच लोकांची मागणी। आमटाणे धरणांतले उदक आट्टा। आयज धरणाचे उदक लेवल 3.5 मिटरांनी देंवले। दवल्लेच्या बेकायदेशीर घरां विशीं राजकारण तापता। बेकायदेशीर घरांक नंबर दिवपाक बाबून हाडचो न्ही दबाव। भाजपाचो फुडारी एंथनी बार्बोजाची बाबूक जाप। म्हादयक वाचोवपाक 70ची आमची म्हादय आमकां जाय संघटना केंद्र सरकाराक धाडटली खास अहवाल। आनी कांसावलेचे 3 किंग्स फेस्ट भाविकांनी मनयले व्हडा दबाज्यान। रेवेंद सायबिणीचे दर्शन घेवपाक केली व्हड गर्दी। आता खबरो विस्तारांत। देशांतल्या इतिहासीक अशा पयल्या पर्पल फेस्टाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी शुक्रारा पणजे गोंय मनरिजवण संस्थेच्या वाठारांत जाले। खास क्षमता आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर ह्या फेस्टाचें आयोजन केलां। हातूंत विदेश तशेंच देशभरांतले 5,000 परस चड प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात। 6 ते 8 जानेवारी मेरेन हो महोत्सव जातलो। ह्या महोत्सवान खास क्षमता आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर चर्चा सत्रां, खेळ तशेंच हेर कार्यावळी जातल्यो। कार्यावळीची सुरवात खासा क्षमतेच्या व्यक्तींनी गोंयचो गोफ हो लोकनृत्य करून केली, जाल्यार ते उपरांत ढोल ताशा वाजोवन व्हडा दबाज्यान ह्या कार्यावळीची सुरवात जाली। वास्को बोगमाळो दर्यावेळेर फ्लोटिंग जेटीक बोगमाळोच्या थळाव्या नुस्तेकारांनी खर विरोध केला। न्यायालयान जो थाराव मांडिल्लो तो न्यायालयान जरी भायर मारला तरी लेगीत आमी बोगमाळो दर्यावेळेर फ्लोटिंग जेटी येवपाक दिवचे नात अशी तिडक थळाव्या बोगमाळोच्या नुस्तेकारांनी उक्तायला। फाटली 15 वर्सां जाली ही फ्लोटिंग जेटी बोगमाळो दर्यादेगेर येवची हो यत्न चालू आसा, पूण खंयच्याय परिस्थितीन बोगमाळो जेटी येवपाक दिवचे नात अशी मागणी करीत गोंयचो रापणकार एकवटाचो अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिगीस, सचिव ऑलेन्सियो सिमॉयस आनी ग्रामसभेचे वांगडी मेळून माताना साल्ढाणा प्रशासकीय कार्यालयान गेले। आमचे जे रिक्वेस्ट आहा सो आमचे गोंयचे रापणकार एकवटाचेर आमी जे तांकां मेमोरंडम दिल्लें सो आमकां नाकाच म्हूण सो 15 वर्सां जाता जशें आग्नेल बाबान आमचें सांगलां नाका म्हूण सो हो प्रोजेक्ट खरें आमकां कोणाकूच नाका गांवांत सो गांवचे आमचे सगळे बोगमाळकार येयल्ले आसात
आनी तरी पूण थोडे मार्जिनल आहे यांच्यानी फक्त ग्रामसभा तांकां टार्गेट केल्ले सो कोणा नोटीस दिवं ना कांय ना आनी आमकां तेंच्यांनी हाडून हिंगा आयज उबी केले डेप्युटी डायरेक्टरा फुड्यान सो हांव मागतां हेज्या चडान चड लोक येतलो नेक्स्ट हियरिंगाक हांव तांकां आतां वॉर्न करता दिश्टी जे आहा तांकां की तेंच्यांनी हे आपली हिंगाची साडली पोटली बांदून गारोवचे आनी आमकां जे आमची कितें सुशेग आहा तो नुस्तें मारून खावपाचो या आमच्या पोटा धंदो चलोवपाचो तो तेंच्यांनी आमकां बरे भाशेन चलोवन खावपा दिवचो. एक एप्लिकेशन कितें फायल केलो तो एप्लिकेशन कोर्टान भायर उडयलो बिकॉज इट इज नॉट प्रॉपरली फाइल्ड बिकॉज दे वर सपोज टू इन्फॉर्म द ग्राम सभा मेंबर्स दे वॉन्टेड टू बायपास अस and try to get a stay on the panchayat resolution. So we are hoping the panchayat also will be strongly will be firm with the people of Bogmolo like they have been, and this issue of jetty which we have been opposing and since this is a fishing village, in fact right from Bogmolo to Holland to Welsound to Kasauly is akke belt amchi fishing belt. So आम्ही कशेच करून हे डिस्ट्रिक्ट वॉटर स्पोर्ट हाडपाक कशें करून दिवचे ना गोडेक तेंचे हात कितले लांब आसूं नाल्यार कोणाच्या बॉल्सान कितें घालूं आमी कशें हे प्रोजेक्ट हाडपाक त्या गांवांत दिवचे ना. आणि आता तो मेजर पोर्ट सारको आता तेंगे मेजर म्हणजे आसा ते कोण डिस्ट्रिक्ट मोठो आता तिंगा फ्लोटींग जेटी घालूंक सोदता फ्लोटींग जेटी घाली म्हणटरीत आमकां नुस्तेकारांक सारके तिंगा बंद नुस्तें आनी मारूंकूय मेळपाना नुस्तें हांव थिंगा आमचे नुस्तें रांपोण ट्रेडिशनल बोटी आहाय त्योय थिंगा याडीन त्या आमकां व्हरपाकूय मेळपा न्हय म्हणटरी हे त्या आपल्या पळय तकलेन कितें जाता ते आपूण करूं सोदतात पूण आमचे MLA आहाय ते आमचे पंचायताचे सरपंच आहाय तेणी आमकां पयलीं कॉन्फिडन्साक घेवपाक जाय हें केल्यार कितें जातलें कितें तें मॉनिटरींग करपाक जाय. दिवचल मालान येवपी आमटाणे धरणाचे उदक आतां आटपाक लागला. शुक्रारा मेरेन ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल सुमार 3.5 मीटर इतकी देंवल्या. 50 मीटर इतकी उदकाच्या साठ्याची पातळी आसा ती आतां 46.5 इतकी जाल्या. उदकाच्या साठ्याचे प्रमाण देंवतकीच गरजे प्रमाण धरणांत उदक नियंत्रीत दवरतात तेन्ना काळजी करपाचें कारण ना असो दावो उदकास्रोत खात्यान केला. मजगतीं ह्या धरणांत मानग्यांचो संचार आसा देखून धरणांत देंवप धोक्याचें आसा तशें सुचोवपी तक्ते उदकास्रोत खात्यान धरणाच्या दडेचेर लायल्यात. सध्या दवलेचे 160 बेकायदेशीर घरांक दिल्ल्या घर क्रमांकाचेर राजकारण बरेच तापलां. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हाणें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेक ही घरां काडून उडोवपाचेर दिल्ल्या आव्हानाचेर भाजपाच्या ST मोर्चाचो अध्यक्ष अँथनी बार्बोजान बाबूचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान ह्या बेकायदेशीर घरांक क्रमांक दिवपा खातीर प्रचार करपाक सांगिल्लो काय कितें असो प्रश्न अँथनीन उप्रासलो. आजगांवकारान आपल्याच मतदारसंघात लक्ष दिवचे तेच प्रमाण कोणाचेरूच ह्या बेकायदेशीर घरांक घर क्रमांक दिवपाचो दबाव हाडचो न्हय असोय सल्लो अँथनीन ह्या वेळार दिलो. आज तांकां कितें मिसअंडरस्टँड जाला असो दितात म्हाका खबर ना. हांव अजाप जो प्रताप सिंग राणे सुद्धा बहुजन समाजाचे काम करपी आज कांय म्हायती काडनासतना ट्रॅक करून येदी व्हडली हें दिता लोकांक शॉक येवपाचो कारण म्हाका कांय ना विश्वजिताक इतलें सांगपाचें समज तूं एक्शन घेता जितले लोकांक आज हाऊस टॅक्स दिल्लो आहा सगळ्यांची मोड घरां सगळ्यांक नोटीस धाड खंय फाटी रावूं नाका हो तुजो आव्हान हो तुजो अनाउन्स कर खंय कापासतात तुजी ह्या भाशेन अनाउन्स कर पण अशें कोणाकय गरीबाक मेळटा म्हणून तेजे पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न करनाका. आमी तांकां ते आमचे बरोबर रावल्यात आमी आनी गव्हर्नमेंटान कायदो केला त्या कायद्या सकयल हांवें तेंचे कडेन मागला. हांव आतां विचारूं सोदतां बाबू आजगांवकाराक तुका CMान आनी सदानंद ताणावणेन इल्लीगल नंबर दिवपाक थिंग प्रचार करून धाडलोलो हें मातशें तुवें क्लॅरिफाय करचें पडटलें. तूं आमचे पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच जावं हांगाचे पंच कित्याक हांगा आमचे पंच आसा ते चडशे ST आसा सरपंचूय ST आसा. हांव बाबू आजगांवकाराक सांगूंक सोदतां तूं आमचे ST लोकांक मिसगायड करनाका. ती आपल्यागले कायद्या प्रमाणे काम पंचायतीन कोत्ता. तूं तांकां मिसगायड करून फोंडांक घालूंक सोदनाका आनीक तुका तर हे लोकांक तर दिवपाक जायी घरां तुवें थिंगा बोट आसा तुजी आनी चेड्याचें थिंगा आनी कितें आसा
तुय व्हरोन दवर नाजाल्यार दुसरें गांधी मार्केट केलें ते भाशेन थिंग व्हरोन घाल गांधी मार्केटाक हिंग दवरलीं हाडून आमचे ना कायद्यान ना ते कायद्यान कोर म्हूण आमच्या सरपंचाक जावं आमच्या पंच मेंबरांक मिसगायड कोनाका आनी ते तुजी ही धमकी घेवन कोत्तले म्हूण तूं समजनाका कारण हे इल्लीगल आसा ते इल्लीगल ते केन्ना लिगल जावपाना आनी तूं हेज मुखार तितून मातशें पड नाका तूं तुजें मडगांवचें चोय ना पेरनी कितें आसा तें पळय हिंग दवरलें येनाका दवल्ले वाठारांत आशिल्ल्या 160 बेकायदेशीर घरांक आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हाणें घर क्रमांक दिवचे अशी मागणी केली मात ह्या घर मालकांनी घर क्रमांक दिवपा खातीर लागपी आवश्यक दस्तावेज दिवंक नाशिल्ल्या कारणान ह्या घरांक पंचायत घर क्रमांक दिवपाक शकना अशें स्पश्टीकरण डिकरपालचो सरपंच हरकुलान नियासो हाणें दिला ह्या बेकायदेशीर घरांक घर क्रमांक दिवचो हाचे खातीर बाबू आजगांवकारान हे आदी आमचेर दबाव लेगीत घालपाचो यत्न केल्लो ह्या घरांची येता त्या 12 तारखेक योग्य रितीन पळोवणी करतले अशें सरपंचान ह्या वेळार कळीत केलें आमी तेमी 166 फायल ती सबमीट केल्ल्यो 137 ते फायलीन सद्या कांयच ना तेंचे ओनरशीप कांय ना ते लागून आमचे मिटींगेन डिसिजन केलां ती दिवची न्हू कित्याक आनी आमी डॉक्युमेंट नासतना कांय दिना कळ्ळो कारण कितें तरी डॉक्युमेंट जाय तेंचे 3 डॉक्युमेंट मागिल्ले ते तिनूय भितर एक सुद्दां डॉक्युमेंट सारको ना आणि 1/14 तो हा म्हणटालो 1/14 ते दुसऱ्याच्या नावाला दुसऱ्याचे 1/14 लावून ते चलना न्हू तो ओनरशीप कोणूय तरी तेंचो गो बाय कोणाचे तरी 1/14 आसपाक जाय ना ऑलमोस्ट चड वर्सां आसपाना तेंचे 10-12-15 वर्सां आसतले घरां सद्या तेंचे कडेन टायटल कितें आसा जाल्यार पळोवपाचें न्हू ओरिजिनल तेंचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आसा जाल्यार लिगल न्हू डॉक्युमेंट ना जाल्यार इलिगल जाता न्हू एज पर तेका लागून तें आतां हें केलें आमचो एक्स डेप्युटी सीएम बाबू आजगांवकार येयल्लो तेंका लागून येयल्लो अशें आमी डॉक्युमेंट नासतना दिवचे तुमी अशें आमकां सांगपा लागलो आमी म्हळ्यार डॉक्युमेंट नासतना आमच्यान दिवपा जायना आनी बाब काल एंटनी बार्बोसान तेजेर स्टेटमेंट काडला कित्याक आमचे खंयचे एसटी समाजा जावं कोणाचेर तें टॉर्चर करपा जायना कित्याक कायद्यान आहा तेमी दिवपाचो आमी एंटनी बार्बोजाक तेणी बाबूचेर सांगलां अशें खंयचे सरपंचाचेर प्रेसर घालचो न्हू म्हणून आतां तेंचे कंप्लेन आशिल्ले सेम प्लेसार सेम हेजे प्रॉपर्टीचे तेंचे आमी 12 तारीख इनॉग्रेशन एप्लिकेशन आमचे कडेन येयली ती आमी आतां 12 तारखेक इन्स्पेक्शन घातलें आतां म्हादयचो प्रश्न पुराय गोंयकारांनी खर धरला 70 वाठारांतल्या लोकांनी एकठांय येवन म्हादय वाचोवपाक एक अहवाल तयार करून केंद्र सरकाराक धाडपाचो निर्णय आमची म्हादय आमकां जाय ह्या संघटनेन घेतला म्हादय ही गोंयची माय आनी ती वाटोवपाक जाय उत्तर गोंयचे कांय वाठार पुरायपणान ह्या न्हंयच्या उदकाचेर अवलंबून आसात ही म्हादय वाचोवपाक एकवटान घेवन आवाज उठोवपाचो वेळ आयला अशें आमची म्हादय आमकां जाय ह्या संघटनेन सांगलां म्हणजे अभ्यास म्हणजे आम्ही फक्त सध्या 70 घर धरला 70 खंयच्या ताचेर अभ्यास करूं येता त्या संदर्भात आमकां कितें करूं येता आनी त्या संदर्भात आमी एक अहवाल तयार करतले आनी तो अहवाल आमी केंद्र सरकाराक धाडपाचो प्रयत्न करतले तेच बरोबर आता आमी 70 जे आमचे न्हंयच्या कुशीक जे सगळे जे गांव आसात आनी तेचे जे डिपेंड आसा ते प्रत्येक गांवांत वचून त्या गांवांत लोकांक समजून ताचो प्रयत्न करतले की सपोज ह्या उदकाचे समज कमतरता जाली जाल्यार ते कितें प्रॉब्लेम जाता आनी लोकांक जागृत करपाचें आमी काम करतात इतले तेजे आसा ते उदकाचे सोर्सीस आसा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल रिजर्वॉयर फॉर एक्झाम्पल जे पॉन्ड्स आसतले जलस्रोत आसतले ह्या जलस्रोतांचे आमी आत्तां सुद्दां व्यवस्थीत वापर कसो करूं शकता ह्या बाबत सुद्दां जनजागृती करप गरजेचें सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करपी 3 ते 4 याचिकेच्यो सुनावण्यो फुडें धुकल्ल्यात आनी तातूंत गोंयच्या म्हादय विशींची याचिकेचो लेगीत आस्पाव आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें दिली ह्या सुनावणेची फुडली तारीख अजून मेरेन निश्चित जावना ही तारीख कॉम्प्युटर जनरेटेड आसतली अशें एजी सांगता मजगतीं आमी कर्नाटक राज्यात बेकायदेशीररित्या सुरू केल्ले म्हादयचे उदक वळोवपाच्या कामाचेर सर्वोच्च न्यायालयान स्थगिती हाडची अशी मागणी घेवन सर्वोच्च न्यायालयान वतले अशें एजी सांगता See, what has happened is this was listed at serial number 43 on the board of the Chief Justice. There were certain matters which were deleted from the list. There are 3 or 4 matters. One of was this. All those matters which were related were contempt petitions. So we also had one contempt petition in this. So that's the reason why this matter got deleted. And we are waiting for the next
probable date, which will be computer generated date. So we will inform you once we get that date. In the meanwhile, what has happened is we have decided to file an interim application before the Supreme Court, which will be filed in the next week. And in that interim relief, we will ask for a stay on the approval granted by the central government to the DPR prepared by the Karnataka state. This is one thing which we are going to ask. Secondly, we are going to ask and request the Supreme Court to grant stay on any construction that may be intended to be carried out by the Karnataka government. These are two reliefs which we are seeking before the Supreme Court. The major grounds which are raising before the Supreme Court is that under Section 29 of the Wildlife Protection Act, nobody can divert any water from any wildlife sanctuary, and there is a complete embargo. The only reason there can be a diversion of water with the permission of the Chief Wildlife Warden of the wildlife sanctuary for the benefit of that very same wildlife sanctuary. It cannot be diverted for any other purpose except for the use of that wildlife sanctuary. And therefore, insofar as Chief Wildlife Warden is concerned, there is no permission granted by him. On the contrary, we have requested him that he should take action under Section 29 of the Wildlife Protection Act. शुक्रारा 500 वर्सांची परंपरा आशिल्ली कांसावली दोंगराच्या माथ्यार रेबेन सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. दर वर्सा 6 जानेराक हे फेस्त मनयतात. फकत अर्दो दीस आशिल्ल्या ह्या फेस्ताक भक्त व्हडा प्रमाणांत हाजीर रावतात. ह्या फेस्ताचें मुखेल आकर्शण म्हळ्यार 3 किंग्स. राजकुंवर जावपाचो भोवमान फकत कांसावली, कुयेली आनी आरोसी गांवांतल्या मूळ गांवकार कुळांक मेळटा. ह्या तिनूय किंग्सांक पळोवपाक लोकांची गर्दी जाता. अशा आगळे वेगळे परंपरेक लागून ह्या फेस्ताक 3 किंग्स अशें म्हणटात. ह्या फेस्तांतल्यान नाताळ परबीची सांगाता जाता. Been taking place for last 500 years. The traditions are maintained by the village of Kansawalim, Koyelim and Arosi. Each king is from each village. Now this king is selected from each village by the original people from Kansawalim. It's very difficult to get a chance because it's in a life. You get a chance in a lifetime, once in a lifetime. Especially when a child is born from that community, his name is written at least 5-6 years prior, and then later on he gets his chance. So after taking his first Holy Communion, he gets a chance to be one of the kings. And then on the feast day, the horses are arranged by the community of this village people. The horses are brought from Kolhapur or Solapur. The horses are brought prior to this, and then it is distributed to one of the kings. And the significance and the culture is maintained for the last 500 years. So it is a relevance when Jesus was born, and the 3 kings came to visit him. They came with 3 gifts: myrrh, frankincense and gold. So it is each king carries one of the significance which was presented to Jesus. So that is the significance with this, and it was given to Jesus on 6th January. So all the 3 kings meet together here, and then they go up to the chapel where the mass will be celebrated, and they will offer their gifts to the church. Today is basically we end the Christmas celebration in the prolonged 2 weeks. Today is the last day. So you see, today we finish the Christmas celebration. शुक्रारा चांदोर वाठारांतल्या क्रिस्तांव भावांनी एकठांय येवन नोसा सेनोरा दी बेलेम चर्चीन 3 किंग फेस्ट व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या फेस्ताचें मुखेल आकर्शण म्हळ्यार 3 किंग्स. चांदोर वाठारांतल्या 3 तरणाट्यांक राजकुंवरांचो भेस करता आनी आवर लेडी ऑफ पॅटी चपेल ते मुखेल चर्च मेरेन घोड्याची स्वारी करता. हे फेस्त दर वर्सा 6 जानेराक मनयता. ह्या फेस्तांतल्यान नाताळ परबेची सांगाता जाता.
फेस्त पारंपारीक फेस्त त्या गिर्यांचे जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना 3 दिसांचे विद्वान मोराजा आयले ताका बोजूंक आनी ताचो उगडास असो हे आमचे फेस्त आमी मनयता आनी कांय वर्सां फाटीं हे रे जायना आसलें कांय कारणाक लागून बंद पडले ते परत चालू जाले 20 वर्सां आदी फेस्त एकूच दीस जाता 6 जानेवारी सदांच आनी त्या पयलीं 9 दिसांचें नवें जाता हे आमगे फेस्त हे आमगे कांदोचे तीन रिया फेस्त म्हणटाय ते पूण एक्चुली सारकें म्हळ्यार तें बॅलन्स आहाय पिणी आमगे आसकाडीन आहात न्हू तेज माना खातीर पळयताय आनी हे फेस्ताचे मेन हे 3 रे वयर मुंतीरसावन देंवन येताय गड्यांचेर बसून आनी ते मागीर इमीज जातली आपणा घरा वयताय हे एकूच दिसा फेस्त पूण 9 दिसा तयारी 28 तारखेर कमेस जाता आनी 6 तारखेर काप जाता आनी आमगे क्रिसमस सीजन कमेस जाता 25 तारखेर मिसायन ते आज पासून आमगे इगोजे चांगले जायते कार्यक्रम जातात आनी आज ते संपतात 6 तारखेर दिवचल माल्यांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत पारंपारीक मिरसांग आनी भाजयांच्या लागवडीची लगबग सुरू आसा. चडशा वाठारांत सुमार 80% कामां पुराय जाल्या. भाजयांचे मळे फुलपाकूय लागल्यात. दिवचल शेतकी खात्याच्या कार्य वाठारांत अंदू 350 परस चड हेक्टर जमीन मिरसांग आनी भाजी लागवडी खाला आयल्या. शेतकी खात्या वतीन 50% अनुदान तत्वाचेर शेतकारांक भाजयांची बियाणी उपलब्ध करून दिल्यात. साळ, मेणकुरे, मये, पिळगांव आनी हेर कांय थारावीक गांव मिरसांग आनी भाजी लागवडी बाबतींत फुडें आसतात. ह्या वर्साचे आमचे रबीचे कल्टिवेशन सगळे पेडी स्टार्ट जाल्ले आहा. खाजना लोकांनी केल्ली आसा. माया सगळ्यांनी खाजना तेंच्यांनी नेवीची फाटल्या वर्सा 2-3 वर्सां पडीक आशिल्ली ती तेंच्यांनी केल्ली आहा. त्याच बरोबर भाजयेचो सिजनूय स्टार्ट जाल्लो आसा. सगळ्यांनी भाजयेचे सीड्स सगळ्यांनी रोयल्ले आसा. बियाणे घालून दितात. मुळो हार्वेस्टिंग तांबडी भाजी हार्वेस्टिंग चालू जाल्लें आहा. बाजारांत तुमी पळयतात आसतले. तशाच बरोबर आमी हांगासरल्यान तांकां 50% असिस्टन्साचेर भाजयेचे बियाणे पुरयल्ले गेल्ले. सो तितर आमी मुळो मागीर भेंडे तांबडी भाजी अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे तांकां भाजी बियाणे आमी उपलब्ध करून दिल्ले आसा. तशेंच त्याच बरोबर आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोले हांच्या तर्फे आमी तांकां चिलीचे आनी टोमॅटो आनी ब्रिंजल हे सगळे वेगवेगळे तांकां रोंपे आमी तांकां उपलब्ध करून दिल्ले आसा. सो तांकां खूब मार्जिनल रेटीर तांकां ते उपलब्ध आसा. साळ, मेणकुरे ह्या गांवांत ऑलरेडी तेंच्यांनी शेताची नांगरणी करून मशागत करून तेंच्यांनी ऑलरेडी प्लांटींग स्टार्ट केल्लें आसा. तशेंच हवामान सुद्दां ह्या फावटी खूब बरें आसा. सो पावसाची कांय म्हणजे आमकां अजून तरी विरान दिसना. सो ताका लागून सगळे शेतकारूय अजून हॅपी आसात आनी खूब बरें उत्पन्न ह्या वर्सा तांकां येतलें अशें आमी आशा करतात. सगळ्यांनी बरी मशागत शेताची करून फवारणी करून ऑर्गेनीक खत वापरून खुबशे बरेशे शेतकार आमचे बरे पैकी पीक घेतात. सो तांकां तेंच्यांनी सुद्दां खूब बरे रिव्ह्यूज दिल्ले आसात आमकां आनी भाजयेचो सीजन ह्या फावटी बरो स्टार्ट जाल्लो आसा. गोंय पर्यटनाक लागपी 90% सामान हेर राज्यांकडल्यान वा हेर देशांकडल्यान विकत घेता. ही परिस्थिती बदलपा खातीर गोंयचे लघु मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देग ह्यो वस्तू तयार करून मजत करपाक शकता अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. गोंयांत उद्देगाची क्रांती जावपाक जाय. गोंयच्या उद्देग मळाक उर्बा दिवपा खातीर तरणाट्यांक स्कील डेव्हलपमेंटाचें प्रशिक्षण दिवपाचें काम लेगीत सरकारान सुरू केलां अशें ताणें सांगलें. गोंयांत 4000 MSME जाल्यार 19,026 इंडस्ट्री आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. Almost 90% आमी import करता from other states and even though from other countries. Tourism industry approximately 90% of the things in tourism industry we are importing either from the other state, otherwise from other countries. I think so. कोणी रॉंग असतात त्याला कोणी सांगते इन्क्लुडिंग थोडो हांगा करता आमी बट गोंय बी थोडोसो इम्पोर्ट बी करता. हांवें जेन्ना विचार केला तेन्ना आमकां लागपी प्रत्येक जे तुमी चिकन आसतलें, मटन आसतलें, भाजी आसतली, फ्लावर्स आसतले, फ्रुट्स आसतले 100% थिंग्स आमी इम्पोर्ट करता इधर फ्रॉम द अदर स्टेट्स. तर ताजेर वाय नॉट वी कॅन थिंक ओवर इट. म्हणजे अशें ना की आमच्या कडेन एग्रीकल्चर लँड ना, आमी हांगा ग्रो करूं शकना, आमी हांगा प्रोसेस करूं शकना. Even though in the food industry,
if we can start the processing, there's so many things we can process it. भारतीय नुस्तेमारी सर्वेक्षणाच्या मुरगांव विभागाच्या MFV येलो या तारवाक अरबी दर्यान गस्त घालतना ब्लॅनविल बीक जातीचे एक सामके दुर्मिळ अशें व्हडलें नुस्तें दिश्टी पडलें. नुस्त्याची ही जात भारतीय दर्यादेगेचेर पयलेच खेपे सांपडिल्ल्यान सगळे वटेन उमळशीक वाडल्या. मंगळूरचे दर्यादेगे सावन 1400 मीटर अंतराचेर अरबी दर्यान तांकां हें नुस्तें सांपडलें. तेन्ना काडिल्लो हो फोटो तुमी पळोवपाक शकतात. हाचे आदीं हें नुस्तें दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया, मालदीव्स, श्रीलंका हांगा सांपडिल्लें. This whale, so far it was not sighted from Indian water. Our neighbor countries like Sri Lanka, then even South Africa, Seychelles and all, it was reported. That and all by stranded boats. Stranded in the sense they were beached, dead and beached. These whales were observed or reported from our neighbor countries. This is first time in the real, been directly sighted from the sea. This first time in India. Actually, this is under the project funded by our Ministry of Fisheries. Our Director General, Dr. Jayabhaskaran, Director General of Fisheries Survey of India, he is the principal investigator of this project. Now it is pending. The project we sent to Ministry for approval. That is oceanarium, marine oceanarium. That means it's like a huge aquarium. So we will join with the Goa government and do that. Already we made the proposal. The discussions going on with your Goa government. Actually, it is a marine oceanarium. Marine oceanarium in the sense like big sharks and big other fishes that will be put into that oceanarium. So people can go inside that and see their real nature, how it will move really. Its original nature. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.